बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जो कोण जन्म दिवसाचे आसतात तांचे सांगत आमी संतोष पावता आणि तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. फॉर द गिफ्ट ऑफ एलियास क्रास्टा ऑन हिज 50th birthday. Birthday of Wilma Vegas Pakshigire, Teresa Joseph Amin Vase. 76th birthday of Stella Lasrado Angelor. Gauri Ashok Mangalore. 70th birthday of Celine Brito Bahrain. 76th birthday of Alfonso Barreto Thane. 7th birthday of Nolan Remiel Siquera Dubai. Rolwin Mumbai. Shalwin Josni Kutina. Monica Abraham 70th birthday. Winston and Sean Siquera Kinigoli. Elton Dias Baindur. Felix Sunita Noronna Panir. तुमच्या सर त्या सांग खातीर आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. जेकब आनी क्लोटिल्डा अल्मेडा आनी कुटुंब सर सांता भक्तांच्या मनाक मुलकिता. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस फॅमिली फ्रॉम बँगलोर. रुही लोबो in honor of the Holy Spirit. Ruhi Lobo, Our Lady of Health of Velankani. Marcel Meneges and Kutam Belmont. Felix Rodriguez Bombay. Vincent Quadras Pamburu. Clotilda Rodriguez for good health and protection. Laulin Ferrao Divine Mercy Jamanak Pane Mangalore. Lawrence Pinto Divine Mercy Jamanak Bolkunje. Carol D'Souza Angelor. Sharon Fernandez for the beautiful 25 years in my life and for all the blessings. Anita Martis Santakate for blessing upon children and दुवेक ऑस्ट्रेलियाची विजा जाल्ल्या पासत. गिल्बर्ट डिसिल्वा आणि कुटुंब फेरार बोरवेलांत बरें उदक मेळ्ळेल्या पासत. विन्सेंट डिकोस्टा वालेन्सिया. वीणा सल्डाना पेरमाय. जॉयल आणि जॉयलिन मिनेजस पांगळा. जोशुआ विनिशा बरेटो कुंदापूर for the gift of child. John Rodriguez Kinnigoli. Anson Gian D'Souza Pambur. Anson Gian D'Souza and tashens Anil Anita D'Souza Pambur. Greta D'Souza for abundant blessing, good health and all the favors received. Shirwanta. Flexon Norona आणि कुटामू पानीर. ब्रेंडन मत्यास शिरवा. मरणांती पिड्यान ते देवान निवारलेल्या पासत. कॅन्सर पिडा गुण केल्ल्या पासत. सर्जरी जाल्या उपरांत घाई वेळार गुण केल्ल्या पासत. घरांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासत. जागो वेळार कुटुंबाच्या सांध्यामध्ये वांटे करूंक देवान फाव केल्ल्या पासत. जागो वेळार विकून गेल्ल्या पासत. नव्या फ्लॅट मेळिल्ल्या पासत आनी तातूंत प्रवेश जावंक देवान फाव केल्ल्या पासत. परगांवांत परमनंट विजा मेळिल्ल्या पासत. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळिल्ल्या पासत. पासपोर्ट मेळोवंक अडकळी आसली त्या अडकळी पयस केल्ल्या पासत. परीक्षेन पास केल्ल्या पासत. बऱ्या विद्या संस्थान MBBS जावंक करूंक तशेंच इंजिनियरींग करूंक आनी विविध शिकाप शिकोवंक वय प्रवेश फाव जाल्ल्या पासत. भुरग्यांनी आडवाट्यान आसली तांची वायट संवय सोडिल्ल्या पासत. काजर जावंक आयकनातल्या भुरग्यान काजर जावंक आयकून आतां काजराची तयारी जावन आसा देखून. ह्या सर बरेपणा पासत आमी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवया. अर्घ आनी होकलाप तुका सोम्या जेजू. आनी आतां विविध त्या सांग पासत मागया. रोसलिन डिसोजा एक बरें परमनंट दुबयंत काम मेळचें पासत आनी बऱ्या भलायके पासत. तशेंच रोहन नासरेत मुडबिद्रेच्या विशेष ते सांग पासत. फेलिक्स रोड्रिगस बॉम्बे. सुनीता डिसोजा to receive a desired marriage proposal and get married very soon. Genevieve D'Souza for the success of PTBD procedures. Cyprian D'Souza for the good health Samsetan. Joshua Vinisha Barreto Kuntal Nagar Town for the intentions of Viola Mendonça. Christine Pinto Mangalore. Helen Castellino Valencia. सर्जरी जावची आसा ती बऱ्या तरान जावच्या पासत आनी डायलिसीस जावच्या वलेरियन म्हणल्याक देवान बेगीन गुण करच्या पासत. मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारचे पासत. कॅन्सर पिडा गुण जावचे पासत. प्रोस्टेट ग्लँडाचे समस्या आसा तांतले देवान निवारचे पासत. PCOD आनी तशेंच फायब्रॉइड्स आसा देवान गुण करचे पासत. गर्भांत कॅन्सर जाला तांतले देवान निवारचे पासत. वय गर्भेस्थिणी 9 महिने बऱ्या तरान सुरक्षीत भुरग्याक बाळान जावचे पासत मागोवंक उलो दिला. ह्या सर्व पासत आमी भक्तीपणान मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालकड्यांच्या साल्वासांव पासत मागया.
देवादीन एमिलिया पिंटो कुडपू एलिजा पिंटो पुलकत आत्म्याचा उडास करता रुही लोबो कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तांचा उडास करता विनोद आणि शोभिता रोड्रिगस वामांजुरू पुलकत आत्म्याचा उडास करता फेलिक्स रोड्रिगस बॉम्बे देवादीन मर्सिन रोड्रिगस आणि फॅमिली मेंबर्स बॉम्बे टाउन देवादीन लिओ वाज आणि कुटुंबात मरण पावली मालगाडी बॉम्बे टाउन देवादीन फ्रेडरिक काश्मीर आणि नॉयल डिसोजा केल्मेट फेलिक्स रोड्रिगस मिलाग्रिस पीटर नोरोना आणि फ्लोरा नोरोना जॉन स्टॅनी गोन्साल्विस पुलकतून आत्म्याचा उडास करता वॉल्टर फ्रांसिस नाचरेत देवादीन ट्रीजा सेलिन कार्डोजा कारवार देवादीन जॉन सल्डाना 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ मास्टर रुएन पीटर चाको देवादीन मर्विन डिसोजा दादर मुंबई फ्रांसिस लॉरेन्स फर्नांडिस दादर मुंबई लॅन्सलॉट डॅनियल फर्नांडिस दादर मुंबई पर्सिवल फर्नांडिस दादर मुंबई जॉयस आणि जॉन बरेटो चेंबूर मुंबई मार्सेलिन आणि पॉल डिसिल्वा ऑर्लेम मालाड अलोशियस आणि बर्था फर्नांडिस दादर मुंबई जॉन आणि तेरेसा कुटिनो केन्या काना सुरतकल मॅग्दलिन आणि सिल्वेस्टर लोबो मालाड मुंबई रोनाल्ड आणि जूलियट रोड्रिगस 4 बंगलोस अंधेरी पुलकत आत्म्याचा उडास करता डेनिस डिसोजा कुवेट देवादीन मेरी लोबो वामंजूर पॉल देवादीन पॉल मिनेजस आणि कुटुंबांचं मरण भरल्या समेस्तांचा उडास करतात पीटर मिनेजस उडपी देवादीन जोकिम सिक्वेरा पुलकत आत्म्याचा उडास करता जॉन पिंटो आणि देवादीन थॉमस डिसोजा निरोडे विल्फ्रेड जोकिम डिसोजा किरे जोसेफ डिसोजा हेजमाडी विलियम रोड्रिगस किरे तशेंच नाताल डिसोजा किरे कार्मिन रोनाल्ड आराना किरे Agnes Miranda, Jerome Miranda, पुलकत आत्म्याचा उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट ससना सविषय दितंगा येसमिया निरंतर प्रकाश संजय फंगोदी समाधानेन ते विषय घेऊन दे आमेन सरलेल्या समेस बावरतन आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेऊन दे आमेन मंदिरात तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता आता कामचे सौम्या मी रडता पडा मनात तुका लब्धता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाच्या भावांनो भयणीनो आता आमी गायले प्रवेश गीतांत खालत्या काळजान मंदिराक आमी तुज्या येता देवा समोर आमी येता आसतना आमकां आमी खालते करून खाली करून ताचे सरशी येवची गरज आसा म्हणून आयचे देवाचे उतर आमी मिसाच्या वेळार आयकून आमकां सांगता सांत पेद्रूचे पयले पत्र आवस्वर 5:5 वळींत आमी वाचता देव हंकार्यांक पयस करता पूण खालत्यांक उंच उबारता आमचो देव आमी ताचे लागीं खालतेपणी येता आसतना आमकां वरत्या मोगान ताच्या मोगाच्या वेंगेन घेता म्हणले सत आज आमी जाणा जावन ह्या बोपूय देव क्रिस्ताच्या बलिदानांत वांटेली जाता आसतना आमचें तें कितें उणेपण आसा अस्कत काय आसा कितें देवाक मानवानांतलें आसा प्रत्येक जावन जरी गर्वाचें हंकाराचें कितें आमचें तें आसा तर तें सक्कड सौम्या मुखार दवरया जेजू तुज्या काळजा बरी खालतें बोळें काळीज म्हजें कर म्हणून आज आमी सौम्या लागीं ह्या बलिदाना वेळार मागया आमी पेटोवचें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन आमी पेटोवच्याक देवा विरोध पेला विरोध आदारली कितें पातकां आमचें तें आसात ती वळखून घेवया बोक्साने मागया सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडार उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अवड अपराध
ह्या पासत बगे वंसदां सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करू आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काळुळकर सोमिया काळुळकर क्रिस्ता काळुळकर क्रिस्ता काळुळकर सोमिया सोमिया महिमा देवा सगी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद वेदात देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासो आम्ही तुका जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्तोता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करताय आमची कागुळ कर तू बापाच्या भुजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच संभवीत एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदा देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्व संपूर्ण देणी तुझे तावन उपजतात आमची काळजां तुझ्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या पुता तुझें काम कालतेपणान कर आनी लोक दानदम करतल्या मनशाचो मोग करता त्या प्रास तुजो चड मोग करतलो. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड तरी खालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. गर्विश्ट काळजाचेर कश्टांचो भार पडटा फातकाचेर फातक दाळटा. गर्विश्ट मनशाचे पिडेक वकात ना कित्याक खोटेपणाच्या जडान ताचे भितर फाळां घेतल्यांत.
शाण्या मनशाचें काळीज ओपारी नियाळटा. चीत दिवपी खान शाण्या मनशाची आशा. देवाचें उतार हें देवाचे वडोपकार. तुझ्या उदार मनान देवा दुबळ्या धाकट्याक एक बिडार तुवें बांदलाय. तुझ्या उदार मनान देवा धाकट्याक एक बिडार तुवें बांदलाय. पुण्यतिवंत देवाचे सदरे मुखार संतोसतात. आनंदान गितां गायना म्हणून नाचतात उडतात. देवाक गितां गाया ताच्या नांवाक स्तुती करा. सर्वस्पर ताचे नाव ताचे मुखार उल्हास करा. तुझ्या उदार मनान देवा दुबळ्या धाकट्याक एक बिडार तुवें बांदलाय. आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव. अनाथांचो बापय आनी विधवीचो आधार जावन आसा. एकसऱ्यांक रावंक तो बिडार दिता. कैद्यांक सुडका दिवन सुकेस करता. तुझ्या उदार मनान देवा दुबळ्या धाकट्याक एक बिडार तुवें बांदलाय. देवा तुझ्या उदारपणान यथेश्ट पावस तुवें धाडलोय. करपण गार जाल्लो तुजो स्वंत गांव नव्यान सुफळ केलोय. थंय तुजे परचेर बिडार बांदले. तुज्या उदार मनान दुबळ्या धाकट्यांक म्हूण तुवें तयार केले. तुज्या उदार मनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक बिडार तुवें बांदलाय. तुज्या उदार मनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक बिडार तुवें बांदलाय. दुसरें वचप एब्रामाक बरयल्ल्या पुत्रांतलें वचप. तुमी इस्रायला बरी कुडयेच्या विश्वांनी पारकूं येत तसल्या वस्तूक लागीं सरूंक नात. तीं सनाई पर्वता मुखार उबी जालीं. उज्याचें आंखणें, दाट काळो, मोडाची सावळी आनी वादळ तांणी पळयलें. तुतरीचो आवाज आनी तरतवणी उतराचे गरजाने आयकलें. तीं उतरां तांणी आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून तीं प्रार्थी लागलीं. पूण तुमी सियोन पर्वताक, जीवन देवाच्या शहराक, सर्गीच्या जेरुसलेमाक लागीं सरल्यात. थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दाबाजाक जमल्यात आनी सर्गात नांव दाखल जाल्लीं मलगडी भुरगीं जामात एक एकठांय जाल्यात. सर मनशाची जडती करतल्या देवा हुजीर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशाच्या आत्म्या समकार तुमी उबे जाल्यात. नव्या सोल्याच्या मध्यस्त्या जेजूची आनी आबेलाच्या रक्ताप्रास अदीक अर्थाच्या शेणायल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. Alleluia, 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 Alleluia. म्हजें
तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका म्हणटा सोमी कित्याक बड्या आनी खालत्या काळजाचो Alleluia, 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 Alleluia. सर पदवेदार देवा तुझे शुभ वर्तमान फोत बरी परगट छाक म्हजे काळीस आनी म्हजे वोंट तूं निर्मळ कर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवय आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोप्या. एक साबता दिसा जेजू फारिजेवांच्या एक मुखेस्ताच्या घरा जेवणाक गेल्ले कडेन सक्कडी ताका पारोत कर्ण आसले. जेवणाक आपयल्ले सैरे आपणाक पयल्यो आनी वयल्यो बसका विंसून काडटात तें पळोवन जेजू तांचे लागीं एक ओपार दिवन म्हणा लागलो, तुका कोणीय काजाराक आपयत जाल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका. एक वेळा तुजे वर्णी चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयलां जायत. तवळ तुमकां दोगांकी आपोवण दिल्लो गोरसो यजमानी येवन जागो हाका सोडून दी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार तुका लज जातली आनी तुवें निमाणो जागो घेजय पडटलें. देखून तुका जेवणाक आपयला थंय वेताना निमाण्या जाग्यार बस. तवळ तुका आपोवण दिल्लो येवन तुका सांगतलो, इश्टा वयर वचून बस. तेदवा सांगाता बसलेल्या सर ओवळ्या मुखार तुका मान जातलो. आपणाक स वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाक स खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयलेल्याकय तो सांगी लागलो, तूं कोणाकी बऱ्या फाल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं भावांक जावं तुज्या सैऱ्यांक वा तुज्या ग्रेस्त शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका. कित्याक तुवें आपयल्ले बरी तेय तुका आपयतले आनी तुजें रीण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक, पांगळ्यांक, थोंट्यांक आनी कुर्ड्यांक आपय. तवळ तुजें रीण फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हूण तुका संतोश जातलो. नितीवंताच्या जिवनपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका फाटीं मेळटलें. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. सोम्या जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी पळोवं जाल्यार आमचो सगळो संवसार विविध नियमा प्रमाणे तो चलता. इंग्लिशांत आमी म्हणटा there are certain natural laws that govern the earth. ही भूमी कितें आसा, भूमीचे थोडे नॅचरल नियम आसात, स्वाभावीक नियम आसात. दाखला सांगचे जाल्यार आमी वयर उडयल्ली खंयची वस्तू आमी वयर उडयल्यार ती वयरच वचना, ती सकयल पडटा. वय मो आमी उडोवनची वयर पूण ती वयरच वचना, इल्ले वयर वता आनी उपरांत सकयल पडटा. कित्याक सकयल पडटा? विज्ञान आमकां सांगता की ह्या भुंयक एक नियम आसा, तें जावन आसा ग्रॅविटेशनल फोर्स म्हणटात. एक सकत आसा, गुरुत्वाकर्षण बला म्हणटात कन्नडांत. तुमी आयकलां जावंक पुरो, वाचलां त्या विशयांत न्ही. ती सकत जी वस्तू वयर वचूंक सोडना ती सकयल पडचे करता. तशेंच लॉस ऑफ मोशन म्हणटात.
न्यूटनान आमकां दुसरे दुसरे नियमां दिल्या ते मुवमेंटा विशयान लॉस ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ आमी हाज्या विशयान वाचलां आयन्स्टायनान सांगलां E इज इक्वल टू mc स्क्वेअर म्हणून एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू वेलॉसिटी स्क्वेअर हें ताणें आमकां सांगलां ही विविध तत्वां ज्या तत्वा प्रमाणे ही भुमी सकड संगती आसात म्हणून विज्ञानान आमकां कळीत केलां आनी त्या प्रमाणे संवसारा सकड जावन आसा स्वाभावीक संगती ह्या रितीन घडोवन आसात पूण मोगाचे भाव भयणीनो आमी पवित्र पुस्तकाचेर एक नदर घालीत जाल्यार पवित्र पुस्तकांत ती असली तत्वां आसात गी असली एक नियम आसा गी पवित्र पुस्तकांत प्रत्येक जण आमचो संबंध आमच्या देवातय आमच्या पेलातय सदांच बरो खरो जिवो दवरच्या खातीर कसले एक नियम आमकां पळोवंक मेळटा गी म्हणल्यार एक सवाल आमी विचारले जाल्यार आज मोगाच्या भावा भयणीनो आमी आयकल्लें देवाचें उतर ह्या सवालाक आमकां जाप दिता आनी ती जाप आमकां वाचूंक मेळटा लुकाचो वांजेल अवस्वर 14 वळींत आमी आयकलें तें उतर लूक चॅप्टर 14 वर्स 11 कितें म्हणटा पळय देवाचें उतर आमी आयकुया आपणाकच वर्तो करता ताका देव कल्तो करतलो आपणाकच जो कोण वर्तो करता कोणी आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो कितें करतलो खालतो करतलो आणि आपणाकच कल्तो करता आणि कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो ताका देव वर्तो करतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाच्या भावान कितल्या पुरबाची उतरां जावन आसात स्वामी जेजू म्हणटा कोण आपणाकच खालतो करता खाली करता ताका देव वर्तो करतलो आणि कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या संवसारांत आमी पळयत आसतना आमी वर्तेपण आशेता निंगे संवसार खंयच्या संगतीक चड मान दिता चड महत्व दिता खंयच्या संगतीक आमी पळयता आमकांच आमी चड प्रमोट करूंक पळयता सेल्फ प्रमोशन वय की न्ही आमकां प्रमोशन जायचें न्ही नाका गी आमी आसल्याच जाग्यार आसल्यार आमकां खुशी की आमकां प्रमोशन मेळ्ळ्यार खुशी पिरामोशन न्ही प्रमोशन पिरामोशन दुसरें तें न्ही आमकां प्रमोशन जायचें सेल्फ प्रमोशन आमी आशेता आमकां मुखार मुखार वचत जाय म्हणून आमी व्हरती व्हरती साधना करूंक आशेता संवसार असल्या संगतीक म्हत्व दिता अचिवमेंट्स आमची साधना आमी केल्ले सकट कितें आसा न्ही आमी सकट जोडिल्ली ग्रेस्काय आमी जोडिल्ले आस्त बदी कितें आसा धन दौलत कितें आसा हाच्या विशयांत आमकां उलोवंक सांगूंक चड खुशी जाता संतोश जाता की ना जायना गी जाता न्ही बेजार जाता की सांगूंक तुवें जोडिल्ली आस्त बदी एका विशयां सांगूंक बेजार जाता की संतोश जाता संवसारांत आमी पळयता असल्या संगतींत आमी चड गमान दिता आमचे स्टेटस वॉट्सॅपाचे स्टेटस मात्र न्ही आमचे स्टेटस कितें आसा म्हजें स्थान मान म्हज्या समाजांत म्हाका कितें आसा ह्या विशयांत आमी चड गमन दिता आनी हाच्या विशयांत आमी चड संतोश पावता मोगाच्या भाव भयणीनो हे संवसाराचे एक नियम जावन आसा पूण जेजू आमकां सांगता इल्ले दुसरेंत नियम आमचें वर्तेपण आमच्या ग्रेस्तकायेंत आमच्या आस्तबदिकांत आमी कितें आपणायलेलें आसा संवसारांत तांतू आटापून ना आमचें अर्थ वर्तेपण हातूं आटापून ना आमी करच्या साधनांत आटापून ना आमचें वर्तेपण आटापून आसा आमी दिवच्या खालत्या सेवेंत Praise the Lord. Hallelujah. The true greatness lies not in our achievements, not in our status, not in our self-promotion, but in humility and in service, in humble service. जेव्हा एक व्यक्ती खालतेपणी सेवा दिता देवाक मानवोंच्या रितीन आपले जिवीत जिवन त्या खालत्या सेवेन तो भेटयता
तो वर्तो जावन आसा देवा मुखार म्हणून देवाचें उतर आमकां आज स्पश्ट सांगता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीन आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें ती बोवा पुरबायाची उतरां सिराकाच्या ग्रंथांत 3 वर्स 17 वळींतल्यान आमी वाचलें जाल्यार थंयसर खालतेपणा विशयांत आनी गर्व आनी हंकारा विशयांत मनशाच्या जिणेंत कितें ताचो प्रभाव आसा म्हणून थंयसर सांगला. बापुरबाची उतरां थंयसर आसात. आमी आयकलें ती उतरां 3 वर्सां 17 वळींत आनी 18 वळींची ही 2 वाक्यां आमी आयकुया परत. सिराक चॅप्टर 3 वर्स 17 and 18. म्हज्या पुता तुझें काम कलतेपणान कर. तुझें काम तूं खालतेपणान कर. आनी लोक दान करतल्या मनशाचो मोग करता त्या प्रांस तुजो चड मोग करतलो. तवळ तो म्हणटा खालतेपणान तुजें काम तूं करता आसतना कितें जातलें? लोक दान करतल्या मनशाचो मोग करता ताचे प्रास तुजो चड मोग करतलो. मोगाच्या बाबतीनो आमच्या देशाचो एक महान व्यक्ती ताका आमी महात्मा म्हूण आपयता. महात्मा गांधी न्ही एक महान व्यक्ती जावन आसा. ताचें जिवीत इतलें एक खालते बळें जिवीत जावन आसलें. भोव खालतेपणान तो जियेलो. तातूंत ताच्या एका ताच्या त्या बायोग्राफींत ऑटोबायोग्राफी कितें आसा माय एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ त्या बुकांत तो बरयता माय मीकनेस इज नॉट माय वीकनेस. माय मीकनेस इज नॉट माय वीकनेस बट माय स्ट्रेंथ म्हणटा तो. हांवें म्हाका खालते करचें तें म्हजी अस्कत काय न्हय पूण म्हजें नीज बळ जावन आसा. इट्स माय स्ट्रेंथ. संवसार सबारपणी चिंता मोगाच्या भावभयणीनो आमी आमकांच खालते करचें म्हळ्यार आमी अनेकल्या मुखार बागोवचें म्हळ्यार ती आमची अस्कत काय म्हणून आमी कित्याक कोणा मुखार बागोवं नजो म्हूण संवसार आमकां सांगता. पूण देवाचें उतर आमकां स्वस्थ कळीत करता की आमकां आमी ल्हान केल्ल्या मुखांतर आमी अनेकल्याचे सेवक जाल्ल्या मुखांतर आमी देवाक मानवता. It is in humble service that we live a life that is pleasing to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. John Pavel Navaso एक बरयणार आध्यात्मिक बरयणार तो ताच्या बुकांत बरयता It is through the wires of humility the grace of God flows in our lives. It is through the wires of humility. खालतेपण म्हणल्या त्या सर्यांनी मात्र देवाची ती कृपा आमच्या जिवितांत वळून येवंक शकता. जर खालतेपणाचे सर्यो आमच्या जिवितांत नात तर देवाची ती कृपा आमच्या जिवितांत आमी स्वीकार करूंक शकना. देव ताची कृपा आमकां सदांच दिता पूण तुवें आनी हांवें ती स्वीकार करी जाय तर ती खालतेपणाची त्यो सर्यो हाची गरज आसा म्हणटा तो बरयणार. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो बुकले ते वास 18वी वड जितलो तूं व्हड कितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल. तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. ल्हानविकायेन चलचें म्हळ्यार मोगाचें कितें जावन आसा. आमकां आमी ल्हान करचें खालतें करचें म्हळ्यार कितें जावन आसा. C.S. लेविस अनेक फामाद बरयणार इंग्लिशान सुभाष संगतांनी बरयल्यात आध्यात्मीक जिविता समजलें तो म्हणटा ह्युमिलिटी इज नॉट थिंकिंग लेस ऑफ आवर सेल्स बट थिंकिंग ऑफ आवर सेल्स लेस म्हणटा. ऐका इंग्लिशांत इल्लेशें कन्फ्यूज जावंक पुरो तुमकां उतरां तशीं निशीन म्हणल्यार बरीं आसात पूण सारकें समजल्यार आमकां कळीत जाता. ह्युमिलिटी इज नॉट थिंकिंग लेस ऑफ आवर सेल्स म्हळ्यार आमी खालती जावचें ल्हान जावचें म्हळ्यार हांव कांय उपकारा पडचो न्ही म्हजे लागीं कांय ना म्हाका कितें जायना हें चिंताप न्ही. खालतेपणाचें चिंताप तें न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो. तें चिंता जाल्यार कोणी आपूण खालतो म्हूण चिंता जाल्यार ती सूख जावन आसा. It is not thinking less of ourselves but thinking of ourselves less. हांवें म्हजेच विशयान
चिंतच्या बदलाक म्हजी सोडवी काय उलोवच्या बदलाक हांवें हेरा विशांत सडीत मपान चिंचे जावन आसा हेराच्या गरजा विशयांत हांवें चड चिंचे जावन आसा म्हजेच समस्या विशयांत हांवें चिंतून बसच्या बदलाक म्हज्या की चड कश्टां दुखान समस्या दुसरें आसात म्हूण समजून हांवें तांकां कशें आदार जावी येत म्हज्या जिवितांत देवान म्हाका दिल्ली ती वर्ती देणी हांवें अनेकल्याच्या सेवेंत निस्वार्थपणी कशी गळसी येत म्हणून केदार हांव चिंता मोगाच्या भाव भयणीनो तोवळ तो म्हणटा ते कालतेपण तुजें तें आसा ती ल्हानविकाय तुजें तें आसा हांव कांय प्रयोजनाक पडचो न्ही म्हाका कांय करूंक जायना म्हणल्यार कोणी चिंता जाल्यार तो कालतो मनीस न्ही हांव उपकारा पडचो मनीस न्ही म्हूण चिंतचो कालतो मनीस न्ही पूण म्हजें तें कितें आसा देवान म्हाका कितें दिल्लें आसा तें म्हज्या बाबा भयणी ते हेरा तें गरजे वता तें हांवें कशें वांटून घेवयेत कशें देवाची देणी म्हाका ताणें दिल्ली ताच्या खुशे बरोबर हांवें सडीत मापान हेरांक बरेंपण जोडच्या पासून गळशी येत ही चिंता जाचें तें आसा तो खरेपणी खालतो जावन आसा म्हणटा हांव बरयना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ह्या देखून मदर तेरेझान सांगिल्ली उतरां म्हाका उडास येतात मदर तेरेझान तुज्या शिकवणे वेळार एक सांगलेलें इफ यू आर हंबल नथींग वील ट्रबल यू तूं खरोच खालतो आसाय जाल्यार खालतेपणी तुजी येताय जाल्यार खंयचे संगती तुका बाधा करूंक सकनान म्हणटा ती कित्याक म्हणटा नायदर प्रेज नॉर डिस्ग्रेस तुका कोणीय वयर दवरल्यार तुज्या विशयांत व्हड व्हड संगती उलयल्यार बरे बरे संगती सांगल्यार तेय तुका बाधा करिना नॉर डिस्ग्रेस तुज्या विशयांत कितें वायट नाका जाल्लें कितें खबरो करून कितें कितें सांगल्यार तें तुका बाधाक करिना तुका वायट हाडिना कित्याक म्हळ्यार म्हणटा बिकॉज यू नो वॉट यू आर एक खालतो मनीस तूं खरो जालो जाल्यार ती म्हणटा तूं कोण जावन आसाय देवा मुखार तूं कोण जावन आसाय हें तुका कळीत आसा जाल्यार तुजी प्रशंसा 1000 जणांनी केली जाल्यार या आनी 100 जणांनी तुजे विशयांत कोणी काडले जाल्यार तें तुका बाधाक करिना तें तुका वायटाक दीस घालिना कित्याक तुका कळीत आसा तुज्या काळजांत देवा मुखार तूं कोण जावन आसाय हें तुका कळीत आसा आनी तें सत तुका खरेपणी देवाक मानवची जिणें जियोवंक कुमो करता मोगाच्या बाबुनीनो आज आमी जियोंक शकता एक खालतो मनीस हें वळखून घेता हेरांचे रस तो वावरू हेरांचे ते तो हात आपल्या जिवितांत आसल्या वरवीं आज हांव आसा आनी त्या देखून ताचें तें सदांच तें उपकारी मोन हेरां तें जिवे उरता खालते मनशां तें खालतो मनीस सदांच हेरां तें उपकारी म्हूण आसूं जाता चवथे मोगाच्या बाबुनीनो एक खालतो मनीस सोडून घडिल्ल्या वेळार सोंसणीकायेन ते समजून घेवंक प्रयत्न करता एक खालतेपण खंयसर आसा मोगाचें न्हू थंयसर सोंसणीकाय आसता आमी आमच्या जिवितांत पळोवंक जाल्यार केदाळ आमकां राग येता केदाळ आमकां राग येवचो चड आमचें खालतेपण पुणे जावन आमी इल्लोसो गर्वान हंकारान भरतना आमकां राग येता जर मोगाच्या भाव म्हणून खालतेपण आसा वय ह्या मनशान म्हाका अशें सांगलें अशें ताणें वायट केलें तो म्हज्या परीस तोय अस्कत मनीस म्हूण हांव समजलो जाल्यार म्हाका त्या व्यक्ती तेले सोंसणीक जावंक जाता त्या वेळा हांव म्हाका कालतें करता तो राग तो द्वेश या हगे कितें तसली ती भावना आमच्या मतींत उब जातात ताचेर आमकां कंट्रोल करूंक जाता ना जाल्यार मोगाचें न्हू तें खालतेपण ना जाल्यार सोंसणीकाय आमच्या जिवितांत सुकता आनी सोंसणीकाय आमी होगडायल्या वेळार कितली 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 अनाहुतां आमच्या जिवितांत घडटात पंचवे मोगाच्या बाबतींत एक खालतो व्यक्ती आपणा दुखेल्ल्यांक शर्ता विने बोगसूंक शकता आमी सबारपोटी सांगता म्हाका दुखेल्ल्यांक हांव बोगशिता म्हणून पूण आमच्या त्या बोक्सांनी सबार तरांची कंडिशनां आसतात ताणें बोक्सांनी मागल्यार हांव बोगशिता म्हणटा या थोडे फावटी ताणें कितें वायट आसलें सारकें केलें जाल्यार हांव बोगशिता म्हणटा
पूण मोगाचे न्हू खालतो जिनी जिवस एक व्यक्ती कंडिशन घालिना ताणें अशें केल्यार हांव अशें करता म्हूण कंडिशन घालिना त्या बॉक्सांनी कंडिशन ना कित्याक देवान आमकां दिल्ल्या बॉक्सांत शर्त ना देवान शर्त घालूं ना ते बॉक्सांनी देवाचे दिल्ले बॉक्सांनी तूं आनेकल्याक दिवंक शकता आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर आमकां स्वस्थ सांगता जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव उंच उबारता आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त थंयच आमकां उगडापेस जाता फिलिपिकरांक बरयलें पत्र आमी काडलें जाल्यार आवाज 2 7व्या वळींत हांव 9वी वळ आमी वाचया थंयसर आमकां कळीत जाता हे सत सोम्या जेजूच्या जिणयेंत आमकां उगडापेस जाल्लें या बगार मनशे सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो ताणें म्हळ्यार कोणें जेजू विशयान थंयसर सांगपाक सांगता आपणाकच ताणें पूर्णपणी खाली केलो आनी मनुष्य रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच कालतो करून मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो देखून देवान ताका अति उंच उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सोम्या जेजू क्रिस्त ते मोगाचें आमी पळयता ते वर्ते खालतेपण आपणाकच ताणें संपूर्ण तरान खाली केलो कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो आनी ह्या खातीर ताका देवान ती उंच उबारलो जेजून सांगले ती उतरां दोंगरा वयल्या शिकोवण्यांत वापरपाची उतरां जेजू म्हणटा सादी बोळी कितली भागी जावन आसात सादी बोळी कितली जावन आसात कितली भागी जावन आसात सर्गीचें राज तांचें जावन आसा आनी जेजून मोगाच्या भाव भयणीनो माथ्याच्या मांदेलांत वसूर 11:29 वळीन आमकां दिल्लो उलो आसा तुमी सक्कण म्हजे सरशी येया आनी म्हजे लागचे शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो जावन आसा हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो म्हणटा जेजू म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचे शिका आनी ह्या खातीर आमच्या मलगारतून आयिल्ले ते आपुरबायचे मागणे आमी केदाळे मागता जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजा सारखे कितल्या आपुरबायचे मागणे जावन आसा जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजा सारखे जेजू नितळ मोनाच्या कर मन म्हजे तुझ्या मना सारखे आमी मागास जाय मोगाचे न्हू हर एक दिसा सोम्या लागीं हे खालती बोळी चिनी जियोंक सोम्याची कृपा मागास जाय सबारपुटी आमच्या जिवितांत विविध तरांचे गर्वाचे हंकाराचे चिंताप आमकां विशेष रितीन वायटाक ओडटा त्या वायटाचेर आमी जैत वरात जाय तर सोम्याची कृपा दिसपडते आमी मागून घे जाय तर ह्या वेळार आमकां आमी सोम्या मुखार खालती करुया खालतेपणाच्या सर्यांनी देवाची कृपा वाळटा जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव उंच उबारता तर कसले गर्वाचे हंकाराचे चिंता आमचे ते आसा गर्व हंकाराची साल आमच्या जिवितांत आसा तर ती सक्कर ह्या वेळार सोम्याक आमी समर्पण दिवया सोम्याक आमी मागया सोम्या जेजू सर्गीचो दळबार सांडून संवसारी तूं आयलोय आमच्या बरीच मनशाच्या गतीन तूं झेलोय खावन येतावन खुर्सा पर्यंत तुकाच तुवें खालतो केलोय बापाच्या खुशेक तूं विधेय जालोय आनी ह्या मुखांतर आमकां तुवें सडवण जोडून दिली सुडका आमकां जोडून दिली खालतेपणान सुडकेचे जिवीत सडवणेचे जिवीत आमी जिवच्याक सोम्या तूं आमकां पळयताय आयच्या दिसा हर एक तराचो गर्व हंकार आमच्या व्हडपणाचे चिंताप कितें आसा हर एक सोम्या तुका आमी भेटयता
तुझ्या काळजा बरी आमचे काळीज घालते आणि बळे कर म्हणून आम्ही तुझ्या लागी मागता जो जियेताय आणि राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सगळे आम्ही उभे राहूया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आता करूया. एकाच देवाक सत्मंता सर्वपदवेदार बापतो सर्ग आणि प्रतिमेसो दिसत्या आणि ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आणि एका सोम्याक जेजू ख्रिस्ताक सत्मंता देवाचो एकलो स्फूर्तो सर्वकाळा आदी बापाताव जन्माला देवाताव देव उजवाडाताव उजवाड खऱ्या देवाताव उपसालो करो देव तो देवाताव जन्माला तका रसूंक ना बापाच्या सैबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा पासोत आणि आमच्या सर्वणे पासोत सर्गाताव तो देवलो आणि पवित्र आत्म्यावरवीं अंकुर मरियेचे उदरी ताणे कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमच्या पासोत पौंस पिलाताक ताका कुसार मारलो ताणे कर्ज मरण सोसले आणि ताका निके पिलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात सोडलो आणि बापाच्या उजव्यात बसला जिव्यांच्या निमेल्यांची मुनसिबी करून वैभवान तो परतून येतलो आणि ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना आणि पवित्र आत्म्या सत्मानता ईश्वर आणि जीवदाता तो बापानी पुताताव निपसाला बापानी पुता बराबर ताका संसर्गो नमस्कार आणि महिमा फावो प्रवाद्यावरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मतावरवीं स्थापलेले देवसभेक सत्मानता पातकांच्या बोगसाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भोव मोगाळा बापा आमी तुजी भुरगीं जावन आसाव आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक कितें सक्कड गरजेचें तें तूं जाणाय. आमी मागिल्ल्याच्या की वर्त्या मापान तुजी आशिर्वादां तुजी कृपा आनी देणी तूं आमकां दिताय. हे वळखून घेवन बापा आज आमची सर्व खालती मागणी आमच्या काळजाच्या अत्रेक आमी तुज्या मुखार दवरता. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा सोलोनवरच्या सोर गोवळ्यांचेर धार्मीक आनी लायीक मुखेल्यांचेर तुजें बेसांव घाल आनी तांणी करचो वावर मिसांव वावर फळादीक कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. योंकारिस्ताच्या मेसा बोवारी हजर जाल्लेल्या आम्हा सर्वांचेर तुजें बेसांव घाल. योंकारिस्ताच्या बळान फिरगस कुटुंब मायामोग एकवट राज करून दी आनी दिसान दीस वाडोवन दी. कलतेपणान आमचो दिसपडतो कुटुंबाच्या जबाबदारेचो कुरीस मोगान स्वीकार करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोनपणी आमच्या वैयक्तीक तेसां पासत आमच्या कुटुंबाच्या गरजां पासत कोणी आमकां मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयलेले आसा तांचे इराद्या पासत हांगासर प्रत्येक जावन मंदिरांत आज रितीरेन बागेल्ले आसत आमच्या भाव भयणीच्या तेसां पासत तशें सुटकेची रितीर हांगासर जावन आसा. ह्या रितीरेक गायलेल्या सर भाव भयणीच्या तेसां पासत आमी मागया. पोमोगाळा बापा आज आमी तुज्या मुखार दवरलेली आमची कालती मागणी तूं स्विकार कर. आम्हा सोमेस्तांनी तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावून खऱ्या सेवेच्या स्पिरितान आमी जिवन तुका सदांच महिमा दिवचे भाग सोम्या तूं आमकां फोव कर. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचे बलिदान ह्या उंड्या वायनात सोवे आमच्या सवते सावानी आमच्या गरजा सोवे आमच्या दिनेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदार बापाक मानतात असले जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेवं.
जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशीर्वाद आमचे वय देवो आनी तुझे जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णयेन आमकां फावो जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक तेन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सोनी आमच्या फायद्या आसो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. बगा ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गोड बगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासोन आतां देवदूतां बराबर तुज्या जपाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. दरबारासो सर्वेस्पर तो सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा संवसाराच्या सुरवेत जावन आमी तुजे बरी पवित्र जावच्याक आमच्या बऱ्याक पडटा ते तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सोबे आमी तुजी भुरगीं देखून हांगासर एकवटलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताच्या पदवेन जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी सांडलेली आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बोळ नातले तेन्ना बोवडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नातलो जावन आपणाक आमच्या आदीन केलो. खुर्सार मरोंक तो तयार जालो. आपले हात सर्ग आनी संवसारामध्ये विस्तारच्या आदी एक शाश्वत करा स्थापूंकच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस सगळी रसना आपणा सवे बापाच्या वेंगेन परतून हाडूंक आपूण कुर्सा रगत व्हरून वेता मोजाना जावन ताणें दाखवायनान भरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. फावर तसो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू आमचे पास्क आनी सरणात असली शांती देखून तसो उडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी संभ्रमता. ताचे येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेन रावता.
देखून विश्वासाने खरा देवा मनशांक तुजे स्थगत नव्यान जोडून घेतल्या तेच बली आता तुका आमी समर्पिताव. कनवाळ्या बापा जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एका बलिदानांत वांटो दिलाय तांचे तुजे दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भेद आनी वेगळा आसा नसलेल्या एकच कुडीन तांकां एकठांय लियाव सौदव आमच्या बगेवन बापा पिटर पावलो आमच्या गोळी बापा कडेन मनाच्या आनी काळजाचे एकवटांत आमकां तूं सांबाळ. काकुलदरा देवा आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक तुज्या गोपान घे. एक दीस तांचे बराबर आनी हांव कुवार मोरये संगाती बगेवन जुजेच्या पती संगाती बगेवन धर्मदुता संगाती बगेवन कशें तुज्या बगेवंता मदें सर्गा तुज्या मुखार आसतल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. हो वेळ पावासर तुज्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना कुसडेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन ससनाक जिवंत असलेल्या जेजू बराबर आमी तुका खरेपणी दिनवासूंक पावतले आहो. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्यान आमकां मागोवंक शिकयल्ल्या प्रमाणे सांगाता मेळोन आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विज्ञान वरांतले प्रत्येक जावं सहतराच्या गर्वांतल्या अंकारांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेक तिलाक आमकां तुज्या उदार खाकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दंडुतांक तुवें मुळे आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर तुज्या मोगान सदांच रावोंक आमकां शत्रेगाचे दिस्त घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सोमेस्तांक शांती समाधान देने कोटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवय आसो. माया मग असो गुतू जावं सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड रगत आमी सकयता आमचे ते सर्ते आनी कास्तरी नसाव पूण आमच्या आत्म्या कुडीक मोतीक भलायकी मुखार आसा. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आपणाक खालतो करून खुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो तो देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेत एकवटार रावचे आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. आमच्या आत्म्याचो ग्रास जालो तुका सगळोस आमकां दिलो. आमच्या आत्म्याचो ग्रास जालो. प्रार्थुया. प्रितेच्या बापा सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबा भयणीची साकरी करूंक आमची उमेद सडत वसो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव पाप आणि पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सम्यक दिन वाचूया तो बरो. सम्यक दिन वाचूया तो बरो. सम्यक दिन वाचूया तो बरो.